page 1, A1. आमच्या बापान आमकां आपयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. बाबोयणी आमी सगळीं देवाची मोगा भुरगीं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यांचो. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, प्रमाणीकपणान आनी जबाबदारेन केलोल्या वावराक मजुरी आसताच. देव आमच्या हातान वावर घालता तेन्ना तो वावर शार्ती पावंक आमकां फावो ती कृपा दिता आनी शेवटाक आमच्या वावराचो हिशोब घेवन जबाबदाऱ्याच्या आनी खात्रेच्या चाकराक इनाम फावो कोत्ता. आयच्या सेवाधर्माचो विशय शाबास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. ही वाकणणेची उतरां आयकूंक आमी सगळीं आशेतांव. ती आमकांय फावो जातलीं जाल्यार आमच्या बेसा आनी आपोवण्या प्रमाणे आमकां दिलोलो वावर आमी जबाबदारेन फुडें व्हरूंक आनी विस्वाशीपणान ताचो फळ दिवंक वावराची गरज आसा. आयचो आयतार विश्व गरिबांचो दीस म्हूण आमी समोरंभतांव. पाप सायबान 19 नोव्हेंबराचे 2017 वर्सा विश्व गरिबांचो दीस स्थापलो आनी आपल्या संदेशांत तो असो उद्गारलो: उतरांनी न्हय, बोगोर कोरण्यांनी गरिबांचो मोग करुया आनी तांचे सोबे हुस्को दाखोवया. तर ह्या मिसा बेटेन वांटो घेतना आमचो वावर जबाबदारेन करून गरिबां सोबे हुस्को दाखोवन देवाच्या तोंडांतलीं वाकणणेची उतरां आयकूंक सदांच तयार आनी जागृत आसूंक आमकां कृपा मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आमी सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुदान सांकवार मारीक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको, क्रिस्ता काकूतको, क्रिस्ता काकूतको, सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको. Moima devot unsorgi ani shanti takshaishta sonsari sorves pora deva sorgi charaya sorpudveda deva bapa ami tuka namaskar kortao ami tuka linvasta तुझ्या दरबार
तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्त एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगल्या देण्याचो रोचणार आनी दोनी. तुजे असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भोक्तींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. एक सगुणी वस्तोरी कोणाक मेळत, मोतयां परस व्हडतें तिचें मोल. तिच्या पोतीचें काळीज तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो. सगल्या तिच्या जिवितांत ताका नुस्कोण्णूय पूण आदाव ती हाडटा. लोव आनी सूत ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मिनोतीन विणटा. तिच्या हातांनी सदांच भोंवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी. गोरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी सुरोपाय पोलकी. सर्वेस्पराची भोक्ती करता ते वस्तोरेक वाखाणणी फावो. तिच्या हातांच्या फळांनी तिकाय वांटो दियात आनी शाराच्या दारवंट्याची तिच्यो कोरण्यो तिची वाखाणणी करून दिवं. देवाचें उतोरये. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सगली म्हणुया. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. तुज्या घरच्या वणटी भितर सुफळ दाकांचे वाली पुरी फुलतली तुजी घरखान. जैतुनाच्या फांत्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजी. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितांत सियोनातावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस्त जाल्ल्या जेरुसलेमांत तुज्या नातरां पुत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. भगवंत पावलोन तेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी बेले वाचप. बाबा भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो
रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेसबरी जाणात. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात, थंयच आसतना बाळोवतीचें वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावण आसलोले निसवटण तांचेर येतोलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखांत नात. भावां भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाचीं आनी दिसाचीं भुरगीं. आमी रातचीं आनी काळोखाचीं न्हय म्हणटच येरा भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय, पूण जागृत रावुया आनी काण पिवोवन थोडें करुया. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोकार. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy sorbes pora. Udramode udojive deva tuja पुस्तकांतले मेल्या काळजा सगोयचेले नव्या जिवान ते बोचेले. Soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy sorbes pora. Soy sorbes pora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिशांक ही वपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेको आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन ताणें तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे पोरी स्वर्गीचे राज. एकाक ताणें 5 टॅलंट दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1, जोण एकल्याक आपआपल्या हुशारकाये प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 टॅलंट घेतलोले ताणें रोखडोच वचून ताचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 टॅलंट घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 टॅलंट घेतलोलो ताणें वचून जमीन खोणली आनी थंय आपल्या दोनयांचो दुडू पुरून लिपयले. जायतो काळ जालो आनी मागीर ह्या चाकऱ्यांचो धोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 टॅलंट घेतलोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हळें, सायबा, तुवें म्हाका 5 टॅलंट दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या धोनयान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी खात्र्या चाकरा. तुवें थोड्या वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखोवन दिलो. हांव आतां तुजे लागीं दोनयांचे सुखांत वांटो घेतलो. उपरांत 2 टॅलंट घेतले तो लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 टॅलंट दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हळें, शाबाश, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलो देखून हांव ओळग्यो वस्तू तुका पाठयतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 टॅलंट घेतलोले ताणें लागीं सरून म्हळें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणा.
तुवें ओपूंक ना थंय तूं लुंवताय आनी लावूंक ना थंयचे तूं पुंजायताय. देखून भियोन हांव गेलो आनी तुजो टॅलंट दोरनींत पुरून हांवें लिपयलो. हे पळय तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दोणयान परतीपाळून ताका म्हळें, खोट्या आनी आळशे चाकरा, हांवें ओपूंक ना थंय हांव लुंवता आनी लावूंक ना थंयचें हांव पुंजायता म्हूण तूं बरे भाशेन जाणा. म्हणटोच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतोच हांव म्हजें ते भायर कोलांतार हांव घेतलो आसलो. म्हणटोच ताचो लागचो तो एक टॅलंट काडून घेयात आनी 10 टॅलंट आसा ताका दियात. कित्याक आसुल्ल्याक दितोले आनी ताची बोर जातली, पूण नासुल्ल्याचे आसा ते काडटले. कित्याकूच उपकार नासलोल्या ह्या चाकराक काडून भायर काळोखांत उडय. थंय सगळीं रडून करतलीं आनी दांत किर्तयतलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनू, आयज आमी जबाबदारी ह्या विशयाचेर नियाळ करतले. आनी घडयेक शुभ वर्तमानान आमी आयकले तेन्ना आमी विचार केलो आसतलो न्ही, अर्थशास्त्र आनी वेपार देवाचे राज्य विशीं आमकां कितें सांगूंक सोदता. आयच्या वेपारींत आमी पळयता की एक वेपारी आसलो जो आपल्या कामा खातीर दुसऱ्या शारांत वयता. तर तो आपलो वेपार आपल्या चाकरांच्या हातांत सांडटा आनी तांकां तो तांच्या हुशारकाये प्रमाणे तो तांकां टॅलंट दिता आनी तो दुसऱ्या शारांत वेपार सांबाळपाक वयता. आतां जे कोण थंय आसले जेजूची बरी खबर आयकपाक, तांकां बेस्ट बरेन खबर आसलें की जेजू ह्या वेपारी विशीं कितें सांगूंक सोदतालो तो. कित्याक जेजूक संवय आसली असले ल्हान ल्हान गोश्टी घेवन तो देवाच्या राज्या विशीं लोकांक सांगतालो. आनी त्या काळार असले गिरेस्त वेपारी आसले, तांकां तें सदांचें काम आसलें. एक शारान आपलें काम करून दुसऱ्या शारान वचपाचें, थंय काम करून थोड्या दिसांनी परत येवचें ते. तशेंच आयचे दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता की सान पावलू तेसलोनिकांक सांगता की देवाचो दीस लागीं पावला म्हूण आमी सदांच तयार आसपाक जाय. तो दीस केन्ना येतलो तें आमकां खबर ना, पूण सदांच आमी तयार आसली जाल्यार दीस आयलो की आमी सदांच देवाक स्विकार करपाक तयार आसतलीं. आनी तशेंच तो म्हणटा वेळ जावंक ना, आतांय वेळ आसा, आयज पर्यान आमी सुरू करूंक सोदता. तशेंच आमी पळयता आमी सगळीं देवाची भुरगीं आनी तशेंच देवाची भुरगीं भाशेन वागूंक तो आमकां सगल्यांक उलो मारता. शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की एक प्रश्न येता आनी तो प्रश्न म्हळ्यार ह्या वेपारी विशीं जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता. पयली गोश्ट म्हळ्यार ह्या वेपारी विशीं पयले सुवातेर आमकां कळटा की देव दर एका मनशा कडेन कशे तरेन वागता. देवान आमकां जायती देणी दिल्ली आसा, पूण ती देणी आमी कशे तरेन उजार करता आनी ह्या विशीं आमी आमच्या खातीर उजार करता क्या दुसऱ्या खातीर, हें देव आमकां विचारतलो. आनी तशेंच आमी पळयता पयले सुवातेर ह्या वेपारी ताका आपल्या चाकराचेर विश्वास नासलो जाल्यार तो आपलें काम तांचे कडेन सांडून दुसऱ्या शारांत वचून आसलो. आनी अशें आमी पळयता की आमी विश्वासी आसले जाल्यार देव आमकां जायती देणी दितलो. दुसरें आमी पळयता की दर एका हुशारकाये प्रमाणे देवान तांकां ह्या दोनयान तांकां टॅलंट दिलेले. एकट्याक 5, एकट्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. आनी ताणें तांकां सांगूंक नासलें ह्या टॅलंटाचें कितें करपाचें तें. आनी
एके वाटेन आमकां पळोवंक मेळटा की घोडयेक एक परिक्षा आसली तांकां, ते कितें करतले, ते जबाबदारी आसतले या ना. आनी आमी पळयता की 2 आसले ते चाकोर, ते गेले आनी ताणें ताचेर काम केलें आनी तशेंच 5 आनीक जोडले आनी दुसऱ्यान 2 आनीक जोडले. पूण तो तिसरो चाकोर आसलो तो आळशी आसलो आनी ताणें कांयच करूंक ना. तो गेलो, जमीन खणली आनी थंय ताणें लिपोवन दवरलें. आनी जायती फावटी आमी पळयता की देवान आमकां जायती देणी दिल्ली आसता, पूण आमी ही देणी कशी तरेन उजार करता. आमी ती लिपोवन दवरता की आमी ती वाडयता, ती दुसऱ्यांची सेवा करून आमी ती उजार करता या लिपोवन दवरता. आनी तशेंच आमी पळयता की आतां बी जमनीन लायले जाल्यार फळां येता, पूण दुडू या दुसऱ्या गोश्टी आसल्या जाल्यार अर्थशास्त्रान वेगळे वेगळे उपाय आसता कशे तरेन पयशे वाडोवपाक. आनी तेच परेन देव आमकां जायते तरेन करपा दिता. आमी जायती कामांनी हुशार आसा, पूण देवाक जाय की आमी हे हुशारकाय देवाचे आनी दुसऱ्याचे बरेपणा खातीर हे उजार करूंक. तर आयज खेरीतपणान ह्या मिसान आमी मागुया की जे देणी देवान आमकां दिल्ले आसा, हुशारकाय, बुद्धी, आमी ही देणी दुसऱ्यांचे बरेपणा खातीर वापर करूंक आनी देवाचें राज बांदून हाडूंक ह्या खातीर आमी मागुया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सतमानतान देवाक, देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो. आंकवार मारे तांय जल्मलो, पोंच प्रेताकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेलेल्यांची मुजबी करूंक येतलो. सतपांतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देव आपले पोरजेक सांडिना आनी सोडचो ना. ताचेरूच भावार्थ दवरून आमी जियोंक, आमच्या गुणाचो बरो उपयोग करूंक आनी गरिबां सवें हुस्क्यान जियोंक कांय आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेच्या वावरान आपले परजेचे गूण मिसळ करूंक आनी गरिबांच्या हुस्क्यान तांकां वाडोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयेर आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी परजेचो फायदो काडूंक तांकां फटोवंक न्हय, बगोर समेस्ताच्या आनी अदीक करून गरिबांच्या बरेपणा आनी उदरगती पासत वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयेर आयकून घे. आमी समेस्तांनी देवान दिलोले गूण देवाचे वर्ते मोहिमे आनी समेस्तांच्या बरेपणा पासत वापरूंक आनी गरजेक सांपडलेल्यांच्या आदाराक आमची पावल फुडें मारूंक बापाची कृपा मागुया.
विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेर आयकून घे. तरेकवार गरजेक सांपडलेल्यांक, कोश्टवतल्यांक, जिवितान सांडलोल्यांक आनी एकसुऱ्यांक बापाची गोठाय, पेकोवणी, आदार आनी मनशां कडल्यान फावो तो सहकार तांकां मेळूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोड सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तल्या विद्यानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोडून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 39, C26. Nirmol petunia soraci somia Jesu di gordoli tace conobne masrogo tane posum kam chatmya ekvor korun Jesu bole amcha kazachi bet kota madunge kare tusha manang somor bito म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाकात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेल्लीं, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां पोत्तून तुजे वेंगेन घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सोपुनायन एक, तशींच तीं सोपुनायन एक जावच्याक तुजे पवित्र सोबेन तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनोस्वार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर कोत्ताय. देखून देवदूतांच्या सोर दोलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूट परगटुया. तुझ्या कुसो आनी पुनो जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोळसोळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडूंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तालीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान देवाची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो खोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 55 D15. Jesu म्हाका तुजी गरज सुखे सोमीक सोशे उदक उज्या दिव्याक बोल पिसलेचे योद्रा चलोंक बोल उबेचे तुजे बोगोर magna civit nabo Jesu ani podwi tuje bogor magna civit nabo Jesu ani podwi. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रोगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हांव पयले सुवातेर फादर जूड ताणें हें मीस पटयलां आनी दियाकोन लिंडसे ताणें प्रवचन केल्लेलें आसा. तांकां दोगांयकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाकीच्यांनी हांगसर आमकां मदत केलेली आसा. ही सगळी टीम जी आमकां हे मीस दाखयता हांगसर आसा तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. खूब तोकोस आनी वावर ती घेतात. ताका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. पूण सेवा दवरून उखलून दवरच्याक वाचपी गायन मंडळी ही सगळीं आसात. तांकां सगळ्या जाणांक काळजांत थावन हांव वाखाणटां. देव बरें करूं म्हणटा. तुमी जाणात की आतां भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराची नोवेना आनी फेस्त सुरू जातलें 24 3 तारखेर पर्यंत. तर मिसां हे भाशेन आसतलीं. कोविडाक लागून आमी पेंडॉल घालूंक ना आनी लोकांक हांगसर येवंक जावचें ना. ह्या कारणाक लागून ह्या वर्सा सगळो लोक हांगसर येतालो तो थंयसरूच रावचो तुमच्या फिरगोजींनी, तुमच्या घरादारांनी. आनी मीस तुमकां तुमच्या घरांत येतलें, तुमच्या फिरगोजींनी येतलें. नोयेना फकत हांगसूच जावचें ना, पूण प्रत्येक
फिरगोजींत आनी हे भाशेन फेस्त ह्या वर्सा सगळ्या गोंयांत आमी नोयना आनी फेस्त कोत्तेले हांव सायबाची कोविडाक लागून. तर हांगसर ही मांडावळ अशी आसतली. सकाळीं 5 पवित्र भोजवण आसतली. 6, 7, 8 ही 3 मिसां आमी दवरलेलीं आसात. पयलीं 2 मिसां प्रत्येक डीन 19 डीन्स आसा ते ही दोनूय मिसां म्हणून हितून आख्ख्या सुमारांत आख्ख्या 9 दिसांक घेतले आनी एक म्हणून हितून फेस्ता दिसा. इंग्लीश मीस तिसरे 8 आसतले. ते सगळे जे मोटवाशी ह्या दियोसिसीन वावुरतात तांकां हांवें दिलेले आसा आनी दियोसिसांकूय दिल्ले आसा. तर हे भाशेन आसतले. आनी हे परी आमी हे फेस्त ह्या वर्सा नोवेन आनी फेस्त समरमतेले हांव. तर तुमकां कशे भाशेन भाग घेवंक जातलो. सगल्यांक हांगसर येवंक परवानगी आसा. पूण केन्ना 10 ते 4 तुमच्यान येवन सायबाक भेटोंक जाता. हांगसर म्हणून हितून ताका नमस्कार करूंक जाता आनी वचोंक जाता. हे भाशेन 10 ते 4 पर्यंत तुमकां सायबाची भेट दिवंक तुमकां हे मांडावळ केल्ली आसा. तर मिसां जावचें ना पूण तुमच्यान हांगसर येवन ताचो उमाग घेवंक जाता. पूण आत लावंक जायना आमी जाणा तें. पूण येवन ताका भेटोंक जाता. तर हे भाशेन आमची मांडावळ आसा. प्रत्येक सांजे तरेतरेचे भासांची मिसां आसतली त्या दिसांनी. पूण आतां आमी सुरवात केलेली आसा कित्याक इगोर्ज आमची मातशी रिपेरिंगाक आसलेली ताका लागून आमी मीस भितर कोत्ताले आसा क्रिस्तीन. आतां आमी परतून आल्तारार हाडलेले आसा. तर जशे भाशेन नोयनाच्या दिसांनी मिसां जातली तीच मांडावळ आतां आमी दवरलेली आसा. कित्याक तुमी हातून भाग घेवन तुमकां सय जातली आनी सोंपेपणी मागीर नोयना आनी फेस्ताच्या दिसांनी भाग घेवंक जातलो. तर आतां फाल्यां सावन 5 पवित्र भोजवण, 6 पयलें मीस, दुसरें मीस 7 आनी तिसरें इंग्लीश भाशेन 8. पूण मिसान हांगसर तुमच्यान येवन भाग घेवंक जायना. घराच रावन तुमच्यान तें पळोवंक जाता. देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक. बागयोन फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. बागयोन फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटां. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. देवाचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोकार. पेज 95 F21. आयकल्या उतराच्या उजवाडात संवसार